Just imagine. Just imagine. Just imagine. अरे हे आणि टिका महोत्सव म्हणून कितें ऑलरेडी सरकाराचेर इतली टिका जायत आहा मरे तितून आनी टिका महोत्सव इंजेक्शनांचो महोत्सव टिका कितें बरें दुसरें नांव दिवपाचें न्हू म्हणजे स्वयंपूर्ण इंजेक्शन आत्मनिर्भर शॉट्स लसीकरण मेला लसानिया पास्तीस ही आता दिस इज सो फनी मरे टिका महोत्सव म्हणजे ही महोत्सव या आनी टिका करीत राव फाल्यां पोलियो डोस दितले तेका कितें तरी अशेंच नांव दितले काय कितें तुमी दो बुंदोत्सव पोलियो प्रदर्शनी सरळ सादी नांवां दिया आनी मोकळे करा न्हू लोकांक हरशीं म्हणून लोक मोकळे जायत आहा. Just imagine. सीएम तुका हांवें खूब कडेन पळयलां तूं स्वता मास्क काडून वावुरता. त्या खातीरच म्हटलं आमी की लोकांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. अरे मास्क घालचो ना तूं आनी काळजी लोकांनी घेवपाची. सेक्शन 144 लागू आसतना बड्डेक 5000 लोक जमतात तें तुका रॉंग कशें दिसना. अरे स्वता तुज्या सभेक मिनेजीस ब्रागांझा हॉलान 2000 लोक गचागच भरलेलो सामको कसलो खतरनाक एक्सपिरियन्स रे. आमी एक्सपिरियन्सा वयल्यान म्हाका दिसता शिकपाक जाय. ओके थँक्यू. हाचे जर हेच धोरण आहा न्हू जाल्यार हाचे टिका महोत्सव सामके सुपर डुपर हिट जातले. दिगंबर विजय बीन रोहन बीन सारके टिका महोत्सव करून उडोवपाचे. Just imagine. अशें म्हणटात राजकारण्यांक खंय राग बी येना राग येयल्यार ते कंट्रोल करता. जाड कातीचे थंड तकलेचे आसतात आपले तो इमोशन एक्सप्रेशन दाखयनात खंय ते कित्याक जाल्यार मागीर वोटाक फरक पडूं शकता न्हू वोट कमी जास्त जावंक शकता. पण आतांचे मरे राजकारणी सामके इम्पल्सीव तांकां जायना इमिजिएट मरे ते अशे रिएक्ट करतात कळ्ळें तुका. आनी आतांच्या राजकारण्यांक राग भरपूर येता. शी राग येता तो येता डायरेक्ट तशें मारतलो धरून थापण आनी कितें धमक्यो बिमक्यो दिता डायरेक्ट शी. मायकल लोबो आपलो थंडपणे पळय कशी बरी सामकी सौम्य धमकी दिता पळय. कंप्लेन करपी आहा तो 10 फावटी तो आतां फुडें चिंतलो की बाबा आपूण फुडें व्हरपाचें कंप्लेन ना आनी फुडें व्हरत जाल्यार तेकाय वखद आहा आमचे कडेन 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 मेडिसीन आमी कोणाक दिना तें आतां दिल्लें आमी स्टार्टिंगूच आमी दिवंक सोदिना कोणाक. रोहनाचे जशें जशें हात बीन दाखोवन धमकी अशी धमकी स्टायल. आणि सोपट्याचे कितें आहा कितें जावं कोणाचोय राग तो मागीर पार्शेकाराचेरूच काडप म्हणजे जगभर सगळे हे करप मरे आनी तो राग मागीर लास्ट पार्शेकाराचेर काडप. तू माझे वाटे येऊ नका राजकारण तुझे जाय तशें कर तुजो संवसार तूं जाय तसो कर पण दयानंद सोपटेचेर तूं कसले आरोप करशीत जाल्यार तुका एक शिटकावणी दिता उलयतात न्हय हांव करतलो सुद्दां हें लक्षांत दवर. तुजी हालत करतलो हांव हालत 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 तुजी हालत करतलो हांव हालत. Just imagine. आमचे प्रतिमा कुदिनो हे काँग्रेसीचे म्हाका दिसता 115वे कॅन्डिडेट आसतले जेका झेडपी इलेक्शनाक कॅम्पेन करपाक फक्त लास्ट 15 दीस मेळ्ळ्या. काँग्रेसीची परंपराच जाल्या ती. ह्या असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां 2022तल्या हांव तुमकां सांगता काँग्रेस कॅन्डिडेटाक लास्ट 10 दिसां म्हटल्यार तेंचे कॅन्डिडेट लिस्ट भायर सरतले तेच्या पयलीं कशें सरपाना परंपराच जाल्या. हे मरे जाणटेले कितें करता फक्त झगडोंक उरता मरे एकामेकां वांगडा ते लिस्टूय भायर सरना आनी मागीर हांकां जेन्ना बहुमत मेळटा पळय तेन्ना हेंचें सरकारूय भायर सरना भलतच मागीर करून वयता अशें जाता. प्रतिमा आतां आम आदमी पार्टी जॉयन जाला
Now she is more fearless, she is more lethal, and she is more powerful woman. Now she is than ever. Already she is a woman. तिथून ते आता fearless आणि more lethal. अरे what a खतरनाक कॉम्बिनेशन जावपाचें आहे. Just imagine. Lady on the dance floor or lady on the studio. चर्चा तर होणारच. प्लेन हायजॅक करच्या परस न्यूज हेडलाइन्स हायजॅक करप सदांच बरें हें आतां ताका कळ्ळां. खर्चा तुम्हारा चर्चा हमारी. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम प्रतिमा कुतीनो. सामकी दिल्ली स्टाइल नमस्ते भी नमस्ते. कैसे आइए बैठिए चाय पीजिए. बाकी कैसी आहे तू? ऐ तू बी म्हटल्यार उपकारता न्ही मॅम तुमकां. तू बी म्हटल्यार Why not आप? ओके ओके. कैसी है आप? हे पहिल्याच दिसा सिक्सर मारली मगो. काँग्रेसीची सगळी बायलां ह्या हेडीक आम आदमी पार्टीन घेवन येलें. कितें केलें अशें तुवें कितें केलें? सेटिंग केलें. चल तूं आनी सेटींग करतलें. लायर. I can lie, but my phone cannot lie. This is my iPhone. You can see. iPhone, my phone, iPhone. But who paid? माझो गो सावियो कुतिनो. ते आसात ते वडप घोवाकूच पडटा. दॅट इज देर. काँग्रेस पक्षान अशें दाखोवन दिना तोंडार पण चान्स मेळत जाल्यार BJPन वचपाक एका पांयार रेडी आहा. आपले हे गो आमचो जावं तो दिगंबर कामत, डॅन जावं तो सार्दीन. डायरेक्ट ह्या सगळ्या हितून न्हू चर्चिलाचें म्हाका एक आवडटा. चर्चिल सदांच कितें म्हणटा जाणा, CM बरो BJP बरी न्हू CM बरो. वो कितें उलयता चर्चिल मध्येच उलयता तो तकलेन सारको बरो ना तो. ही नीड सम ट्रिटमेंट. कोणाची तकली कितें तकली कोणाची कितें सगळे तरेची कितें कोण कोण तो? तुजो चर्चिल आलेमाव. आवयस सामके चार्ज जावन येयला मगो दिल्लीच्यान. सामके आतां काबार करता आसता सगळे. लास्ट कितें सांगपाक सोदता तूं प्रतिमा? वॉट इज युअर लास्ट टेक? यू आर द फेस ऑफ आप इन गोवा. नाका गो बाय आमी हांगा आसा तेच बरें आसा. हांव वयता. यू स्टे हियर. नो आय एम गोईंग टू चर्चिल नाव. पण प्रतिमा तू वयच्या पयलीं एकदांच लुइजिनाची मिमिक्री कर मगो. बरी करता तूं. एकदांच प्लीज लुइजिनाची मिमिक्री. तुका खबर आसा लुइजिनाचें फेमस डायलॉग. I went to northeastern states because Madam Sonia ji told me. I was not interested in contesting Navilim. Sonia Madam forced me. चड बरें काडटा तूं. आज चड बरो आवाज काडटा. तुका लुइजिनाची मिमिक्री येताली लास्ट 15-20 वर्सां तुका मिमिक्री येताली पण तूं ती आतां आवाज भायर काडटा. Just imagine. हॅलो 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 चर्चिल आयकपाक येता? चर्चिल आयकोंक येता तुका? अरे काय उलयना मरे सामको. कितें तरी मुवमेंट दाखय मरे म्हाका आयकोंक येता म्हणून. चर्चिल हां चर्चिल कितें रे सारकें फर्स्ट टायम ऑनलायन आमी उलयता मरे न्ही. तुजें सगळें काम खंय हें न्ही ऑनलायन फक्त कॅश सोडून. बरें चर्चिल रेडी मरे तूं? कांयच सांगिना मरे तो. चर्चिल बाब तूं कोणाक सपोर्ट करता? प्रतिमा. अरे आतां सपोर्ट करून कितें फायदो? आमकां खबर आहा तुजें आयज एक आनी फाल्यां दुसरेंच. खबर आहा. खबर आहा तर. तुवें फुटसालाक गोल मारलेलो पळय तो मातसो पळोवया. आवय इतलो क्लीन गोल चुकयलो मरे चर्चिल. कितें करता? प्रॅक्टीस बीन कांय करूंक नासली कितें? कांयच ना. बरें ओके टेल मी चिकन ग्रील करतलो न्हू जाल्यार 3 गजाली जाय. एक मोठो उजो. अरे बाबा चिकन ग्रील करपाक जाय जाल्यार पयलीं चिकन जाय न्हू रे. आयक रे. तूं आयक. आमी पार्टी करता पळय केन्नाय तेन्ना तूं पयला थोडे फकत बेश्टे चकना खायत रावता आनी फूल पार्टी भर शुटींग करीत रावता. ते ती पार्टी काबार करता. सारकें ते पार्टीचे वाट्टे लायतात. चर्चिल बाब तूं केन्ना ओल्ड गोवा करांबोलीम लेक पावला?
You saw there so many migratory birds are coming, beautiful. पण दे आर नॉट फ्रॉम गोवा हांव जाणजो. अरे ती शेवणी रे चर्चिल सिजनाची रे ती येता ती. पण ती गोंयकार न्हू. अरे मायग्रेटरी बर्ड्स म्हटल्यार गोंयकार कशी आसतली, भायली न्हू ती. Just imagine. अरे तो बाबू आसगांवकर फुटबॉल खेळपाक गेल्ले कडेन गोल मारपाक सोदतालो, पण सगळे बॉल वायड मारयाचे. Just imagine. Show must go on. Show must go on. Show must go on. Show must go on. हर एक मनीस show must go on. Show must go on. हर एक मनीस show must go on. Show must go on. Show must go on. Show must go on. Thu. Thu. अरे दोस्तों साथियों अगली पायदान पर आ रहा है. सारखे मरे तुम्ही म्हणटले बाबू आसगांवकरान मारलेलो गोल वाकडो कसो कितें गेलो काय म्हणून, पण हांव सांगपाक सोदतां गोल वाकडो गेलो ना, हो ग्राउंडूच वाकडो आसा. आमी मेहनत घेतल्या, आमी काम केल्लें आसा, आमी बारीक समाजा खातीर वावुरलेले आसा, आमी कॉन्ट्रॅक्टराचे काय मोपाचे कांय खबर ना. Just imagine. बाबू आसगांवकराचो घट्ट फ्रेंड जीत आरोलकर सध्या बांयचें उदक काडटा, म्हणजे रे तो बांय बी मानून दिता रे लोकांक, पण तो बांयचें उदक काडटा. म्हाका दिसता कोणाक तरी पाणी पाचपाक सोदता सो दिसता, तयारी चालू आहा. कळशी भूत काढ. जीत आरोलकर ज्या हिस्पान उदक काडटा पळय, ज्या तरेन भुरगो घरगुती दिसता, म्हणजे उदक काडपाची बी संवय आहा, डेलीचें तेजें काम तें. म्हणजे सरीकच हाडिना हांव, लग्न जाला कळटा तो लग्न जाला, कित्याक ज्या प्रमाणे तो उदक काडटा पळय सारको एक भरपूर एक्सपिरियन्स आसा तेका. Just imagine. मित्रांनो, नवो मोटर व्हेकल एक्ट 1 मे सावन आतां गोंयान इम्प्लिमेंट जातलो. बरी गजाल, शिस्त येवपाक जाय. ह्या नवो आतां मोटर व्हेकल एक्ट हो लागू जालो, त्या उपरांत सरकाराक कितली येणावळ येतली तें इम्पॉर्टंट न्ही, रॅश ड्रायव्हिंग करपी काही लोकांक कितली शिस्त येतली तें इम्पॉर्टंट. खास करून रायट इंडिकेटर मारून लेफ्टान गाडी घुंवडावपी बॉयज विदाउट हेल्मेट आनी ट्रिपल सीट, मदींच गाडी स्टॉप करून कोणा कडेन तरी फोनार उलोवपी, ट्रॅफिक रूल वायोलेटर्स. घरा कडेन फट मारात, पण बेश्टेच शो मारून गाडयेचो कट मारूं नाकात. आनी आमचे टुरिस्ट ते तर महाबाग मोठे येलो नंबर प्लेटवाले गाडयो घेवन भोंवता पळय बायक, ते तुका खंय ते म्हणटा आमी हांगा गोंयांत येयले आमी गोंय विकतें घेतले, कळ्ळें. तांकां कांयच खबर नासता, म्हणजे ते दुसऱ्या ग्रहा येयल्या भशेन म्हणटा ते, आमी दुसऱ्या ग्रहा वयले अशें त्या भशेन ते वागतात. कळ्ळें. टुरिस्टांक दिसता कितें गोंयांत फक्त सोरोत लागता, कायदो लागना. एनिवेज वर्साक 500 लोक एक्सिडेंट जावन मरपी ह्या आमच्या राज्यान मोटर व्हेकल एक्ट लागू जावप गरजेचें. शिस्त येवपाक जाय मेन. पण आतां सद्या होल्डार दवरला अशें म्हणटा आमचो मोविन बाब बीन म्हणटा मिनिस्टर, पळोवया कितें जाता तें. पण मेन गजाल इज ट्रॅफीक शिस्त लागपाक जाय. थोड्यांनी मोटरसायकलींचेर पळयलां हांवें, चेडवां अशी आपल्या बॉयफ्रेंडाक सामकी अशी पाल कशी चिकटोन बसता, अशी वयर सामकी, असं ते नाका. हांव तशें लक्ष म्हजें हांगा थंय नासता. Just imagine. मोविन बाब, हो न्यू मोटर व्हेकल अमेंडमेंट एक्ट गोंयान कितलो सक्सेसफूल जातलो असो तुका दिसता? ते हांगाच गोंयान चलपाचें ना. अरे हे तुवें आमच्याच कार्यक्रमान फर्स्ट टायम ब्रेकिंग न्यू मोटर व्हेकल अमेंडमेंट एक्ट
म्हणजे गोंयान पॉसिबल It's just impossible. ते बी आसा. ट्रॅफिक पुलिसान धरलो काय ऑफेंडर कितें करता वळखी दाखोवपाक स्टार्ट करता फोन बीन मारून कोणाक म्हाका सांग वॉट इज द प्रोसिजर टू डॉज ट्रॅफिक पुलीस. So the procedure is अरे तू आनी प्रोसिजर खरोच सांगता कितें हांवें विचारलें म्हणून तूं सांगता. हे मोवीन तूं पणजे कित्याक येना रे हालीं पणजे कित्याक येना तूं. parking हुई आनी सांग वेन डज अ गोंयकार ड्रायव्स हीज व्हेकल परफेक्टली म्हणजे वेन ही इज न्यूट्रल और वेन ही इज टायट. No, yeah. You know it very well. You are trying to put words in my mouth. ऑल कंट्री लिकर इज दाट रे सामकें व्हेरी हार्ड. All are not. ओके ऑल कंट्री लिकर इज नॉट दाट बट कितें सांग स्कॉच इज Very light. खबर आसा मरे तुका हे गोवा मायल्साचेर आतां नॉर्थाचो बाबू कितें तरी उलयलो खंय मरे वयर. कायच्या काय उलयले कायच्या काय केले आनी ड्रामा केले म्हणून दिस इज नॉट ड्रामा दिस इज सिरियस बिझनेस. अरे आतां पेडण्या टॅक्सीवाले आहा पळय पेडण्या टॅक्सीवाले मोपा बीन ते कितें जावपाचें आसलें ते त्याच्या नांवान बोवाळ मारता. हेंय तेणी लक्षांत दवरपा जाय. हें आतां पेडण्याचे टॅक्सीवाले आमचे भाव आहा पळय बाबू आजगांवकाराक कितें तरी म्हणटा ते तुका हांव दाखयता पळय मातशें प्ले कर रे. फुडें हे कितलेशे लँड लुजर आसा तेंचेर लक्ष ना तेंचे जमनी हडप करून दवरल्या तेंकां जॉब दिले म्हणल्यार फटींगपणाचे बाजार चल्लेले आहा. तेका एकूच सांगूंक सोदता तो दूध पिवपी हो बाबू आसा हेका मामेर दिवचो सीएमान आनी हो तोणगो काडचो तेका अक्कल ना. हेका अक्कल आपली म्हणटा ती नाच. हे दलाल शिकयतात तेका कमिशन भावता तेका आमी मामेर दितलो दुधाचो. बाबूच्यो भानगडी टॅक्सीवालेच आमचे नोदरे हाडपा लागला. आनी पयलीं लोक मोटरसायकल चलयतना पांया कडेन अशें नुस्त्याची पिशवी भाजयेची पिशवी कितें दवरताले दिसता आनी आतां लोक पांया कडेन कितें दवरतात सांग हेल्मेट. सारकें मोवीन केन्ना असो तूं प्रायवेट बशीन बी भोंवला हालींच्या तेंपार. एकदांच मरे आमच्या खातीर प्लीज एक रिक्वेस्ट आमच्या खातीर प्लीज एकदांच आमच्या खातीर तुमी मरे अशे मंत्री बिंत्री तूं बी खास करून असो प्रायवेट बशीन मरे एकूच असो म्हणजे वास्कोसून पणजे नाल्यार असो रे कळ्ळें तुका असो भोंवन पळय तुका कळटलें की रियलिटी इज हार्डर दॅन रोड रमलर्स. प्रायवेट बशीन म्हणजे मरे यातना तुका सफोकेशन म्हणजे कितें आहा तें सारकें कळटलें. वास सगळे घाटी भायले सगळे भरून घाणी सामकी आनी गर्दी आनी सामकें कोरोना बिरोना कांय पडलें ना कोणाक कळ्ळें तुका. आनी कंडक्टर तर आयकोनूच घेयना कोणाचें कळ्ळें चल्ला अंदाज हुंदी बाबा मागीर रेसी बिसी मारतात ते लोकांचे जिवाची पर्वा ना कांय ना सगळे कडेन चल्ला. Just imagine. इश्टानो आमच्या गोंयांत जाय तो टॅलंट आहा. जादू करपी जादूगर हो एक टॅलंट आमच्या गोंयांत सारको खूब कडेन आहा. आतां काही आमचे MLA बीन जादू करता रे मंत्री बी म्हणजे पयल्या इलेक्शनान तेंची मालमत्ता 10 लाख आसता मागीर रोखडें दुसरें इलेक्शन येता म्हटल्यार डायरेक्ट 50 करोड बी जाल्लेले आसता. तो एक जादू तो येवपाक जाय तो तेंकां थोड्यांक येता पळय तेच राजकारणान. पण एक दीस कितें जालें आमकां सगळे जादूगर एकाच जाग्यार मेळ्ळे रे गोंयचे काही नामनेचे बरे बरे जादूगर आमकां फोंड्या एकी कडेन मेळ्ळे. मागीर कितें जादू तेका कांय ना सिंपल अशें फोल्ड करपाचें दिसता बाण न्ही तेका अशें फोल्ड करपाचें. फोल्ड जर करपा आयलें तुमकां कमीत कमी 50% जादू आयली म्हणून ओळखपाची. 50% फोल्ड करपाक पयलीं येवपाक जाय. ताका फक्त 1 2 3 करत मागीर ओपन केल्यार 25% जादू येता मागीर ते ओपन करपाक पाहिजे. अशें जाय तितले तुमी पयशे तयार करपाक जाता झाडां पयलीं घराडाचो वार्ताहर आहा पयलीं घराड नो प्रॉब्लम तुम्ही जालें तुम्ही जाता मी काडटा पळया ती ते तूं पळया म्हाका दाखयना सगळ्यांक शो टू द कॅमेरा काड काडाक वयर पळय तुमी काडाय पळय तुमी सगळ्यांक करा आय मेक वन कट ऑफ सिंपल कट मदीं गेल्या आनी सकयल तेका
दिस इज युअर कार्ड त्यांनी येस नो तुम्ही दाखयतलो तुम्ही फक्त आयकनार सांगपाचें या दिस इज युअर कार्ड सर आय एम व्हेरी मच शुअर त्यांनी येस नो दिस इज युअर कार्ड सर 6 ऑफ डायमंड येस नो आर शुअर तुमचं फोन नंबर नको दिस इज युअर सेकंड कार्ड दिस इज युअर कार्ड सर आय एम व्हेरी मच शुअर बस नो या बघा पाटील या क्या नंबर तुमचं कार्ड घेऊन कोण बघायचं किंग किलावर स्पीक आपण ओपन कर किलावर ओके चष्मा बघ तुझा ऑटोमॅटिक घालता different cards. I'll show you both the side, all different cards. Now you put your finger and stop me wherever you. Because I think board galun maka stop. Are you ready? Board galun stop. हां हे वयलेच कार्ड ते स्टॉप केला आता एक कार्ड सोगल्यांक दाखय आनी म्हाका सांगनाका ये मेरा दिल की राणी हे कर बोलो मत हसता तू बेस्ट काय सांगणार तुला म्हाका सांगणार ना म्हणून ओके तर हे काढायचं सांगतो तुला 5 नंबराचे वयर आता काढून मी असा तुझे 5 नंबराच्या वयर 5 नंबर 15 का हा वयर म्हणजे हिंगा झाल्या न्हू 1 2 3 हे पण दाखय सगळ्याक आपल्याचे दिल की राणी उपरी आहे ओके पुट इट बॅक आता हुंय हा आता अशें शफल करता आनीक तुका तुजो रायट हँड दाखय हो तुजो रायट हँड ओके लेफ्ट हँड दाखय हो तुजो लेफ्ट आनी हो म्हाजो लेफ्ट तुजें कार्ड तुजी दिल की राणी तुका खूंय जाय हिंगा जाय थंय नाका कोणाक हिंगा जाय काय हिंगा जाय हिंगा जाय हांव जाणा आसलो तूं हिंगा म्हणटलो न्हू ताका लागून हिंगा दवरूंक ना आनी हिंगाय बीन दवरूंक ना तुजें कार्ड हांवें हिंगाच दवरलें कार्ड हुंय आसा तुजी राणी आतां तुजी राणी हुंय आसा दिल की राणी वयर आसा ओके आतां सांग म्हाका हे तुजें कार्ड न्हू तुजें कार्ड पळय हे आतां तुजी दिल की राणी हुंय आसा खालती आसा तुजी दिल की राणी केन्ना खालती दवरनाका तुजे दिल की राणी सद्दां वयर दवर ही हॅप्पी जाता आपल्याक वयर दवरल्यो हुंय दवरल्या तुवें हुंय आसा तुजी दिल की राणी वयर आसा वय त्याची दिल की राणी हे पळय हिंगा वयरूच आसा वेगळी आसा दिल की राणी ऑल दिल की राणी वयरूच आसा तुजी दिल की राणी हे पळय हे जागा हे पळय ही सगळी तुजी दिल की राणी आनी ही दिल की राणी तुजी हांव काडटा म्हज्या बोडसान दवरता ही आसा तुजी दिल की राणी बोडसान गेली हिंगा एक पसून ना सगळी गेली बोडसान सगळी बोडसान गेली ओके ओके आतां ही तर दिल की राणी परत हिंगा घातली जाल्यार ही एक कितें करता दिल की राणी सगळ्यांक तुजी तूं म्हणटा ही म्हाजी दिल की राणी ती म्हाजी सगळ्यो तुज्योच त्यो मनान दवरपाची ओके व्हेरी गुड नाव कितें तुमचें विधी खंयची धरला तुमी कार्ड चौकटाची ओके खंयची चौकटाची ही न्ही ओके ही काडटा न्ही हांव बाबूच्या बॉल्सान दवरता ओके तुमकां हांगा दिसता एक्चुली हांवें काडल्या ती मॅजिकान काडल्या ओके परत हांव तुमगेले बाबा दाखयता तूं खंयची लक्षण धर तूं सांगनाका म्हाका खंयची धरली खंयची धरली किलावर आतां किलावरची आसा न्ही किलावर म्हणल्यार तुका कन्फर्म ही न्ही ती हांव बाबूच्या बॉल्सान घालता ओके दोन क्वीन गेल्या न्ही आतां आमगेलो कोण उरलो हां तर तुमी खंयचे लक्षण धरात धरली बरें खंयची धरली तुमी स्पिकाची राणी म्हणजे ही राणी ओके ही हांव बाबूच्या बॉल्सान घातला आतां बॉल्सान हांवें खंयची खंयची घातल्या राणी ही एक घातल्या ही एक घातल्या ही घातल्या आतां उरली खंयची हट्टी जाल्यार हांगा दिल की राणीची खूब मजा आसा आनी मेन म्हणल्यार कितें दिल की राणी म्हणल्यार हांगा सगळेंच जें आसा आनी लेडी म्हणटा ती एकटीच उरल्या दिल की राणी एकूच उरल्या त्या खातीर म्हाज्या कडेन कार्डान जे आसा न्ही सगळे दिल की राणीच जाल्ले आसा आनी बाकीचे सगळे तेज्या बॉल्सान दोन हँड आसता तीन हँड केन्ना पळोवंक ना नेवर सीन 4 हँड ही सिली रो दीस ऑल्सो हॅव how many hands
2 ends. I just blow through this rope, single rope. Have how many ends? 1, 2, 3 ends. So you have seen the rope with 3 ends for the first time. Just blow through and you get 4 ends. How many ends are there? 1, 2, 3, 4. एक दोरी को कितना एंड है? सिंगल एक ही दोरी. कितले एंड असा बाबू? 4 असा. एका अशी ओढपाचे बरे आणि अशी एक गाठ मारपाची. सिंपल. एक गाठ मारपाची. कितली गाठ मारली हवे? एक गाठ मार. हे देऊ. काउंट. 1, 2, 3, 4. 5 गाठ मारल्या. Silk green color. Okay? You should insert in my hand like this. Take the card. हे card पाहिजे माझी निघते. 1, 2, 3. What the color? Green. 1, 2, 3. Very simple. And make one roll of this. Super roll. Place it in my hand. Snip out. Just imagine. मित्रांनो, याच बरोबर आयचो एपिसोड हांगाच आमी सोंपोया आनी मेळटा तुमकां फुडल्या आठवड्यान आयतारा 7:30 प्रुडंट मिडियाचेर घेवन तुमचो आवडटो कार्यक्रम जस्ट इमॅजिन. चला येता, बरें करून राव. येता हांव फुडल्या आठवड्यान मेळटा. Just imagine. Just imagine. Just imagine.